शुक्रारा शेतकऱ्यांक आनी शेती करप्यांक लुकसाण भरपाई दिवची आनी खाजन शेती इबाड केल्ल्या आड कडक कारवाय करची म्हण मागणी खाजन एक्शन कमिटीन मुखेलमंत्र्या कडेन केल्या। RDX गोवा खातीर पर्वरेच्यान चीफ रिपोर्टर केन्झिल रॉड्रिगीज। आम्ही खाजन एक्शन समिती जी आम्ही एक स्थापन केली ती डोंगरी, मांडूर, नेवरा आणि करमळी ह्या शेतकऱ्याची समिती आसा आनी गांवकार्याची। खाजनान सध्या जे शेतान उदक घेतात मानशो हे करून बुडोवन आनी शेतकऱ्याचें नुकसान जालां त्या विशीं आमी सध्या चळवळ सुरू केल्ली। आनी पयरूच दामडा खाजनान जे एक मामलेदारान एक ऑर्डर दिल्ली की दामडा खाजनाचो ताबो चेअरमना कडेन परत दिवचो। 2 दिसांनी तें उदक सुकयल्लें। परत डेप्युटी कलेक्टरान ऑर्डर दिली की ती त्या हेजेर स्टे दिलो ऑर्डरीच्या मामलेदाराच्या आनी परत ती मानशेकाराच्या ताब्यान दिली आनी त्याच रातीन दामडा खाजनाचे जे मानस आसा तेजी सगळ्यो दारां तोडलेलीं आशिल्लीं रातची आनी संपूर्ण उदक शेतान पसरलें आनी आतां गांवांय बुडपाचो शक्यता आसा। आनी ह्या विशयाचेर आमी CMाक रिक्वेस्ट केलें की तांणी इंटरव्हीन करचें आनी एक्शन घेवची। सो तशें आमी फूल डेलिगेशन आमचो मंडूरचो सरपंच हांगा आसा अजित बकाल, नेवराची सरपंच आसा उज्वला नायक आनी आमी कृती समितीचे बाकीचे सगळे पदाधिकारी आनी सतीश नायक हो जो चेअरमन आसा ते सगळे मेळ्ळे आनी CMान आमकां परत 30 तारखेक सोमराक विथ ऑफिशियल्स मिटींग आपयल्या। त्या वेळार आमी हेजेर CM एक्शन घेतलो अशें आमकां उतर दिलां। भंय आसा शेतान ऑलरेडी उदक भरलें आसा आनी इतले दीस ते फ्लडेडूच आशिल्लें। पयरूच 2 दीस ताणें ताजे कडेन ताबो मेळ्ळो, ही नवी कमिटी अस्तित्वात आयल्या, ताणें ताबो घेतलो रोखडेंच सुकयल्लें। पूण परत आतां मानशाची दारांच नश्ट केल्या म्हणजे दारांच ना थंय, आतां बंद सुद्दां करपाक मेळना। डावट म्हणजे ज्या दिसा पळय ती आतां घटना जाली आनी त्या दिसा ताणें ताबो सोडला आनी ताका एक्चुअली पुलिसांनी सांगलें ही वॉज रिस्ट्रेन फ्रॉम गोईंग देर, तूं वचूं नाका म्हणून ते। सो कोण तरी कल्प्रीट आसलो जे पयलीं जे मानस जेणी बुडयल्ली उदक बुडयलें तेच मनशांनी बुडयलें आनी भायले लोक कितें आमी CMा कडेन एक्चुअली 2-3 मेन गजाली मागल्या त्यो अश्यो की एक ह्या असल्या जे प्रकार चल्ल्या ते त्वरीत बंद करपाक एक्शन घेवची। थंय मागीर प्रॉब्लेम कितें जाता की जे टेनंट असोसिएशन जे आसा न्ही तेतून नांवां स्वताच्या नांवार शेत आशिल्लें खूब कमी आसा। तो प्रॉब्लेम हे प्रोसेस खूब किचकट आसा, ताका लागून वोटर्स रायट आशिल्ले मनीस मेळना आनी एक 15-20 जाण लोक डिसायड करता आनी ते हँड इन ग्लास जावन हेजे कडेन मानशेकारा कडेन बी फिक्सिंग करून मानस घेतात आनी मागीर तेच बुडयतात शेतां। हो प्रोसेसूय सिम्प्लिफाय करता अशें आमी मागलां।